नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. मौनी अमावस्येच्या निमतान आयज महाकुंभ मेळाव्यान 3 कोटी परस चड भाविकांनी अमृतस्नान केले. काळुसरा रातीं सुरक्षे खातीर लायिल्ले बॅरिकेड कोसळून कांय भावीक जखमी जाले. त्या उपरांत भाविकां मदीं बोवाळ जालो. आतां परिस्थिती नियंत्रणांत आसा. भाविकांची सुरक्षीताय प्रशासनान घेतल्या कारणान ताका लागून वावड्यांक बळी पडचो न्हय अशें आवाहन उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी केलां. महाकुंभ आखाडा परिशदेची बसका योगी आदित्यनाथ हांणी घेवन भाविकांच्या सुरक्षिते खातीर सुचोवणी केल्ली आसा. सभी पूर्व संतों से भी कि अफवाह पर कोई ध्यान न दे, संयम से काम ले. ये सब आयोजन सभी लोगों का है. प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है. केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहां पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है. लेकिन कोई किसी अफवाह पर ध्यान न दे. कोई भी व्यक्ति नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उस प्रकार से नुकसान हो सकता है. और जहां पर हैं आप, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं. उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं. कुंभमेळ्यांत सुरक्षिते खातीर आयिल्ले बॅरिकेड कोसळून कांय भावीक जखमी जाल्ले आशिल्ले तरी कांय भाविकांनी कुंभमेळ्याच्या आयोजनाची तोखणाय केल्या. मौनी अमावस्या पूर्ण बहुत अच्छा होता है. मौनी अमावस्या के नहाने से सब पाप बन जाते हैं. मौनी अमावस्या बहुत अच्छा एक हिंदुओं का पर्व है, धर्म है. जो भी सरकार बहुत अच्छा व्यवस्था की है. हम लोग कोई तकलीफ नहीं, आराम से काम किए. बहुत अच्छा. हम लोग बहुत भीड़ नहीं है ज्यादा. बहुत अच्छी बहुत बढ़िया व्यवस्था. कोई दिक्कत नहीं हुई हम लोग को. काळुसरा रातीं सुरक्षिते खातीर लायिल्ले बॅरिकेड कोसळून कांय भावीक जखमी जाले. ह्या घडणुकेक लागून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांच्या कडेन फोनावेल्यान ह्या घडणुकेची चवकशी केली. ताचे उपरांत प्रधानमंत्री मोदी हांणी सामाजीक माध्यमावेल्यान दुख्ख व्यक्त केलें. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, घरमंत्री अमित शाह, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी सामाजीक माध्यमावेल्यान महाकुंभ मेळ्यांतल्या दुर्घटणे बाबतीत दुख्ख व्यक्त केलां. गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या अध्यक्षतेखाला आयज मंत्रिमंडळ बसकेंत वेगवेगळे निर्णय जाल्या. ह्या बसकेंत एसईझेड ह्या प्रकल्पा खातीर केरी भूतखाम पठारावयलो दिल्लो जागो सिप्ला कंपनी कडल्यान परत घेवपाचो निर्णय जाला. गोवा वेट दुरुस्ती विधेयक मंजूर केला. खांडोळा सरकारी महाविद्यालयात दुरुस्ती कामाचो निर्णय. आदिवासी विद्यार्थ्यांक मुखेलमंत्री शिक्षा सहाय्य येवजणेची कार्यवाही करपाचो निर्णय ह्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत जाल्ले आसात. Land allocation to the SEZ project including the Megideth specially dedicated. सिप्ला की केरी पठाराचे लँड दिली त्याच्याकडे डील कॅन्सल करून SEZ तर बाकीच्या सगळ्यांनी ती पुणे केल्यातले हो एकटो दिल्लो. ताजी लँड अजून कोण आसा अशी त्याची सेटलमेंट करून ती गव्हर्नमेंटाकडे घेतली. गव्हर्नमेंट विल कम विथ द फूड प्रोजेक्ट, ग्रीन इनिशिएटिव्ह प्रोजेक्ट आहे. अर्जन मेंबर ऑफ द गव्हर्नमेंट कॉलेज ऑफ द खांडोळा हाजो एक कॅबिनेटाचो हे आशिल्लो. म्हापशे वाठारांत जाल्ल्या अपघातांत मध्य प्रदेशांतल्या जबलपूर हांगच्या तरणाट्यांक मरण आयिल्ले. ह्या तरणाट्याचे अवयव दान करपाचो निर्णय तांच्या कुटुंबियांनी घेतल्या उपरांत 5 जाणांक जीवनदान मेळिल्लें आसा. अवयव दान केल्लो कामगार तरणाटो दिवचले हांगा 3 भुरगीं आनी घरकान्नी सयत रावतालो. अवयव दान केल्या उपरांत भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी तरणाट्यांचे आनी तांच्या घरच्याचे उपकार मानले. Giving a lease of life. She has lost her husband, but she has given a lease of life to so many other people through the organs of her husband, and which I am really grateful. The education part, the dean will create some nodal officer who will ensure that each and every aspect of Jagrati will be taken care of, and we will ensure that the education of the child is fully taken care of by us
and through my personal trust, so that Dean will be responsible, and I will ask the Additional Secretary Health also to make sure that this officially is intimated to Goa Medical College. It is important for us to play some sort of role when somebody comes forward. She may not be originally from Goa, but she may be from Madhya Pradesh and Jabalpur. But actually, when something happens, it is helping somebody here in Goa Medical College. The organs of a husband is helping somebody else in some other state, and these things have to be recognized, and we have to appreciate these type of things. Any amount of counseling, any amount of telling somebody or convincing somebody, it doesn't work. When a situation like this arises in a particular home, it is something that has to be recognized, and we must actually appreciate what she is doing and what she has done. पर्यटन खात्याच्या नियमांचे उल्लंघन केल्या कारणान शेक व्यावसायिकांचेर खर कारवाय केल्या. मांद्रे पोलीस निरीक्षकांनी सादर केल्ल्या अहवालान आरांबोल दर्यादेगेर शेक वांटप करपी मॅन्युअल फर्नांडीस हांणी नेमाचें उल्लंघन केल्ल्याचें स्पश्ट जालां. ह्या उल्लंघनाच्या फाटभुंयेर पर्यटन विभागान 25 लाख रुपयांचो दंड फारीक केला. तशेंच मॅन्युअल फर्नांडीस हाका काळ्या यादीन घालपाचो निर्णय खात्यान घेतला. ह्या फुडें शेक येवजणेचो फायदो ताका न दिवपाचो लेगीत निर्णय खात्यान घेतला. वक्फ सुधारणा विधेयक 2024 मसुदेचो अहवाल आयज संसदेच्या संयुक्त समितीन स्वीकारला. त्या फाटभुंयेर उलयतना 31 संसदीय समितीचे मुखेली जगदंबिका पाल हांणी विधेयकाच्या संबंधीत आशिल्ल्या 14 कलमांत सुधारणा केल्या अशें सांगलें. ह्या समितीचो अहवाल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांकां सादर करतले. फाटल्या 6 म्हयन्यांत ह्या वक्फ सुधारणा विधेयकाचेर सविस्तर चर्चा जाल्ल्याची जगदंबिका पाल हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. जो जेपीसी की रिपोर्ट 509 पेजेस की तैयार की थी और अब 606 पेजेस की हो गई है, वो हमने सभी सदस्यों को सर्कुलेट कर दिया है. आज ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जितने डिलिब्रेशंस हुए और उसके आधार पर जो रिपोर्ट तैयार हुई, आज उसको फाइनली हम अडॉप्ट करेगी हमारी कमेटी जेपीसी. और जो उस दिन क्लॉज बाई क्लॉज उनमें संशोधन था और जिसको फिर जेपीसी ने वोटिंग और बहुमत के आधार पर अडॉप्ट किया था, वो रिवाइज बिल को भी आज हम उसको जेपीसी के समक्ष रखेंगे. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संघटन हांणी आयज आंध्र प्रदेशातल्या श्रीहरिकोटा हांगा नॅव्हिगेशन सॅटेलायट NES-02 हाचे प्रक्षेपण यशस्वीरित्या केल्या. सकाळी 6:23 GSLV-F-15 प्रक्षेपण यानांतल्यान नॅव्हिगेशन सॅटेलायट NES-02 हाचे प्रक्षेपण जालें. इस्रोचे हे ऐतिहासिक प्रक्षेपण जावन आसा अशें इस्रोचे अध्यक्ष V. नारायण हांणी सांगलां. I am extremely happy to announce from the spaceport of ISRO that the first launch of this year 2025 has been successfully accomplished, with GSLV F-15 launch vehicle precisely injecting the navigation satellite NES-02 in the required intended orbit. This mission is the 100th launch from our launch pads, which is very significant milestone of India. Our space program was conceived and started by visionary leader Professor Vikram Sarabhai and taken forward by generations of leaders. We have 4 operational launch vehicles: PSLV, GSLV, LVM-3 and SSLV. Today's mission was the 17th launch of GSLV with the 11th indigenous cryogenic stage. In this mission, the data has come. All the vehicle systems have performed as expected, and the satellite is injected with very minimum level of dispersion. दिल्ली विधानसभा वेंचणुकेक लागून काँग्रेस पक्षान आयज घोषणापत्र लोकां मुखार दवरला. ह्या वेळार काँग्रेसीचे फुडारी जयराम रमेश आनी तांचे वांगडी हजर आशिल्ले. देशांतल्या जनतेक गॅरंटी दिवपाच्या शब्दाचो वापर पयले फावट काँग्रेसीन कर्नाटकाच्या वेंचणुके वेळार केल्लो. आता ह्या शब्दाचो वापर पुराय राजकीय पक्ष करीत आसा. काँग्रेस हो पक्ष जनतेक दिल्ली गॅरंटी पुराय करता हे कर्नाटकान सरकारान दाखोवन दिल्ले आसा. दिल्लीच्या जनतेकूय काँग्रेसीन 5 गॅरंटी दिल्ल्यो आसात. दिल्ली वेंचणुकेत निवडून आयल्या उपरांत ह्यो 5 गॅरंटी काँग्रेस पक्ष पुराय करतले अशें काँग्रेसचे फुडारी जयराम रमेश हांणी घोषणापत्र सादर केल्या उपरांत सांगलें. करने के लिए आसानी की बात नहीं, पर ईज ऑफ ब्रीदिंग
महत्व रखता है, यानी कि सांस लेने के लिए अभी हमें आसानी करनी है। ईज ऑफ ब्रीदिंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं, ईज ऑफ जुमलाबाजी नहीं, पर ईज ऑफ ब्रीदिंग। क्योंकि अगर आप कोई मानक देखें, प्रदूषण और संदूषण के मामले में दिल्ली सर्वोपरि है। आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो भी इसको इतनी गंभीरता से जो लेना चाहिए था, नहीं लिया है। केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी 1 फेब्रुवारी ह्या दिसा 2025 ते 26 ह्या वर्साचो केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करपाची तयारी केल्ली आसा। फुडल्या अर्थसंकल्पान देशांतल्या आनी जगांतल्या आव्हानांक तोंड दिवपाक आर्थीक प्राधान्य आनी वित्तीय धोरण हाचे अनावरण करपाची शक्यताय आसा। देशान घटमूट पायाभूत सुविधा, रोजगार निर्मिती, वित्तीय वाड हाचेर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन भर दितली अशी तज्ञांची अपेक्षा व्यक्त केल्या। पणजी दूरदर्शन केंद्राची खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता। ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि युट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता। इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।